सांताक्रूज लोक आपल्याकूच राविल्ले, तांकां आपुणूच जाय म्हूण सांताक्रूजचो अपक्ष उमेदवार विक्टोरिया मामीचो पूत रुडोल्फ फर्नांडीस उलयला. सांताक्रूज खंय ताका लोकांचो बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स मेळटा. रिक्शा जैसी तरह रिक्शा 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 रे कीमत से बोले जल्दी आ भाई चालू आधी पहिला वयता थिंगा घरा घरा रिस्पॉन्स आहा बरो आनी बरो कॉन्फिडंट आसा. कितें म्हणटा कॉन्फिडन्स आहा जिखपाक कॉन्फिडंट लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आहा. चड बरो आसा. लोक कितें म्हणटात आनी कितें चड म्हणजे सारके लोक म्हाका रावलेले कशे सारके आनी लोकांक म्हाजो मोग आहा आनी म्हाकाय लोकांचो मोग आहा. सांखळी मतदारसंघात फाटले फावट प्रमोद सावंताक लोकांनी मोठो तेंको दिल्लो, मात ताणें लोकांक फटयले. लोकांचो अपेक्षाभंग केला म्हूण काँग्रेस उमेदवार धर्मेश सगलानी उलयलो. सगलानी हरवळे वाठारात प्रचार करतालो. लोक आज कंटाळले आहात. बीजेपी हद्दपार कर सांखळी मतदारसंघातून तरी हद्दपार करपाचो 100% निर्णय लोकांनी घेतला. प्रत्येक वाठारात तुमकां आमी मेजॉरिटी दितले. तेंच्यांनी जबाबदारी घेतल्या, कार्यकर्त्यांनी त्या वाठारांतल्या कार्यकर्त्यांनी जबाबदारी घेतल्या. कारण तर आमकां निमियार करचें पडना कोणाकूच. स्वता जावन विलिंगली लोक येता आनी भुरगे सांगता की आमी ह्या वाठारांत काम करतले. आनी धर्मेश सगलांनी 100% सांखळी मतदारसंघाचो आमदार जातले हांव निश्चित सांगूं शकता. आनी आमचो जो आमदार जो आसा ताका हरशीं लोकांनी इतलो मॅन्डेट दिल्लो 14,000 त्या 14,000 मतदारांक ताणें इतले तरेची तुका फटिंगपणां सांगलेली, तितलीय फटिंगपणां आतां उघड जाल्लीं आसा की सगळ्यांनी बहुमतान निवडून हाडपाचो आनी न जाणो तांच्या रुपान एक आमकां असो उमेदवार मेळ्ळा अडल्या नडल्याक खंय तरी हातभार लावन तेजें काम करतलो, ह्या बद्दल कसलोच दुबाव ना. सगळे लोक म्हणटा आमकां स्किम्यो नाका, मात आमच्या भुरग्यांक नोकरी दिया. स्पाय मतदारसंघात मायनिंग सोडून एक इंडस्ट्रियल स्टेट हाडून पावूंक ना हे सरकार. तिकीट लेट डिक्लेअर जाल्या ताका लागून म्हाका प्रत्येक मतदारा कडेन भेट दिवन जावची ना. सगळे कडेन धांवती भेट दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा. म्हाजें काम सांखळी म्युन्सिपालिटीन केल्लें काम हे सगळ्यांचे मुखार आसा. एक चान्स म्हाका दिवन पळया, नक्कीच बदल हाडटलो, लोकां खातीर काम करतलो हेजें आश्वासन दिता. कळंगूट मतदारसंघात फाटल्या फावटी परस मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट मेळटा म्हूण आमदार मायकल लोबो उलयला. मायकल सध्या कांदोळे घराघरांनी वचून प्रचार करता. मायकला बरोबर मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांची ब्रिगेड भोंवता. चलो आगे बढ़ो. ना मागेर माझ्या आमची आई तुम्ही राहा म्हणतो खुशी राहा बरी आई. आगे बढ़ो. कशें कितें चल्ला एकदम बरे हैं. डोर टू डोर कॅम्पेनिंग इन गारावाडो ईस्ट आणि ह्या वाड्याचेर आमचो स्ट्रॉंग होल्ड. सगळीं घरां आयज सोंपयतना निमणी 8 घरां उरल्या ती आतां कंप्लीट करता. आनी लोकांचो जो सपोर्ट आहा तो ओवरवेलमींग.
ते असलो सपोर्ट केन्ना मेळोंक ना. गेल्या इलेक्शनाक 5 वर्सां पयलीं हांव भोंवल्लो, इतलो सपोर्ट नासलो. आतां सपोर्ट इन्क्रीज जाला, लोकांनी कामां पळयल्या आनी जो लोकांनी जी कामां हांवें केल्या ती पळयल्या पळय तेजेर सपोर्ट हो. आनी 4 तारखेर 100% रिजल्ट आमच्या फेवरान आसा. घेऊया एक ब्रेक.